देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाच्या राज्यांत सगल्यांक आमंत्रण आसा. व्हड आशेन आनी आनंदान देव आमकां आपल्या राज्यांत रावता. आयच्या शुभवर्तमानांत सगल्यांक आपल्या राज्यांत आसलोल्यांक आमंत्रण दिता. आपल्या पुताच्या सुवाळ्यांत वांटो घेवंक हे फावो नासलोले आपोवणें करता. ही सगळ्याहून व्हड सवलत जाता. पूण ह्या राज्याच्या आनंदान आमंत्रण मेळ्ळोल्या फावो तितले उर्बा ह्या सवल्यांत वांटो घेवंक दाखयनात. हे पळोवन आशेन आनी उर्बेन आपोवण्यांक भितर घेवंक रावलोलो राजा दुखी जाता. आमच्या जिवितांत असले प्रसंग आसा जायत जेन्ना आमी आमच्या देवाची येवजणेंत भाग घेवंक नाकारता. देवाक जाय ताच्या आनंदान आमी सगळे भागी जालोले. जेजू ही वपार महाधर्मशास्त्र्यांक आनी वडिलांक सांगलोली. तेच ते जांकां देवान आमंत्रण दिल्लें, जांणी आपल्या जिविताच्या वागणुकेन ताचें आमंत्रण नाकारलें. जेजू सगल्यांक आमंत्रण दिवन आपल्या जेवणा मेजार भागीदार जावंक आपयता. देवाच्या आमंत्रणाक आमी येवकार दिवया आनी ताच्या राज्याच्या भागीदार जावया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.